चल हे पाहिजे तू जाम आमच्या एरिया आता पळय न्हू ह्या हॉटेलाची पळय पार्किंग आहा पळय ते पार्किंग एक्चुअली तिंका हांगासर पार्किंग नात आनी आमचो वॉर्ड मेंबर आहा पळय तो सांगता की तिंची पार्किंग एरिया म्हणटा ही तिंची पार्किंग एरिया जर आहा जाल्यार आमकां आतां गाडी लायल्यार तिंचो किल्लो जाता ही पार्किंग एरिया म्हणटा रस्त्यार पार्किंग म्हणटा रस्त्यार आता ही पार्किंग तेंची आता हे तो रस्तो आता खंयचे हॉटेल आहे हांगासरल्या लोकांक पार्किंग करपाक दिना हांगासरल्या लोकांक पार्किंग करपाक दिना ना ना हांगासर लोकांक पार्किंग करी जाल्यार आमकां ते गाडी काडूंक लायता नाल्यार गाडी बीन पंचार करता म्हाजी एकदां दोनदां पंचार केली तेणी गाडी लायली ते लोकलांचीच पंचायत हांवें वयल्यान ताका सेक्युरिटी इंचार्ज आहा पळय ताका सांगलें हांवें बाबा तुमकां म्हटलें म्हाका फोटेज दाखय म्हटलें गाडी कोणी पंचार केला ती आमचे कडेन काय म्हणटा तो म्हणटा तूं जाय जाल्यार म्हणटा हॉटेलाची हेका वच सो तुम्ही हांगासर गाडयो लायल्यात तेंचे स्टाफ येवन तुमच्या गाडयांची टायर पंक्चर करता कॅमेरा आहा तेंचो कॅमेरा फुडल्यान म्हाजी पंचार केला फाटी राज बाबा जे तुम्ही म्हटलं आता एक आवाज रेस केलो पळय उदकाचो हेच हॉटेल पळय कशें सांगता तुका आतां हांगर मरे आमच्या गोंयकारान बाबड्यान आमचो कोण रे तो परेश साळुकाराचें घर आसलें आयुश्य गेलें तेसा सुप्रीम कोर्टात जजमेंट येयलें सुप्रीम कोर्टा पर्यंत गेलो ते जमीनदोस्त तर केलें कित्याक सांग पळया तो आपलो सादो मनीस गोंयकार तांकां सरकाराक खरी धमक आसा न्हू असले इनलिगल कन्स्ट्रक्शन ही डेमोलिश करची तेजो वांगडा कोण फाटले फुडें ना म्हणजे ते घर मोडून उडयलें फाटल्या दिसांनी 2 म्हयने जाले हे कोणाचो कायदो कोणाक सर्वसामान्य मनशाक व्हडल्या मनशाक ना हे हॉटेल पळय येता व्हीएनआर एलोपोला म्हणून कितें हॉटेल आसा एका टीसीपीन भितर पार्किंग दिल्ली आसा आनी तो दादागिरी करता कितें सांग पळया ही पार्किंग आपली म्हणून हांव ताका सांगता थोडे दीस राव आमी ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन वयतले आनी तुजी दादागिरी कितें आहा पळय दाखयतले हितून मरे नॅक्सस हो टीसीपी पंचायत लोकल मेंबर सगळे इनवॉल्व हितून अशें केन्ना एका रातीन उबें जायना हें एक राती उबें रावंक जायते व्हडले जाता कित्याक लागून चान्स घेता सगळे इनवॉल्व हितून नेक्सस टीसीपी पासून सुरू आसा जालो नेक्सस गरीबांक एक व्हडले पयशाकारांक वेगळो ना कित्याक रे घाण ही घाण मरे पिळांना पसरल्या वेऱ्या पसरल्या आनी निल्लाय पसरल्या ही घाण खरी म्हणशी हांगा ती काडून उडोवपाक जाय एका जबाबदार म्हणटा ते मरे सगळे हितून इनवॉल्व आसा टीसीपी पण आसा टीसीपी डिपार्टमेंट पंचायत डिपार्टमेंट म्हूण डायरेक्टर ऑफ पंचायत सगळे इनवॉल्व आसा एक्चुअली हेचेर एक्शन खंयच घेवचें ना कित्याक हे सगळे हेंचे हँड विथ ग्लावज इनवॉल्व आसा सगळे जाण सो हेच हॉटेलाचे उदीक फाटल्या वाटेन जे सिवरेज सेम हॉटेल तुमकां दाखयल्या पळय सेवरेज आसा ती ह्याच हॉटेलाची घाण तेंच्यानी आतां सकयल सोडलेली आसा आनी तांकां अजिबात पडले ते कोणाकूच केअर करिना ते कित्याक करचे ना केअर सगळ्यांक हांगच्यान मलिदा पावता सगळ्यांक पाकिटां हांगच्यान डिस्ट्रीब्यूट जाता ताका लागून कोणाक आवाज उठोवपाक धमक जायना हांव प्रत्येक प्रश्न लोकां पर्यंत व्हरतलो तुमी म्हाका कितेंय म्हणून कोण कितें म्हणटा ते हे प्रश्न सर्वसामान्याचे एकटे राजेश दाबोळकराचे न्हू हे सुटावो जावपूच जाय आनी जो पर्यंत सुटावो जायना तो पर्यंत हांव बसपाचो ना